कलाकार ताळयो आवडटात म्हाका. इश्टानो कलाकार ताळयो आवडटात म्हाका. पण आयज ह्या गीताक म्हाका ताळयो नाका. आयज तुमची आवयकडे गोंया आसा, तुमची माय बायकडे गोंया आसा. पण ह्या गितांतल्यान खेरीत भाशेन ही माय कोण? आयज ही माय तुजें आनी म्हजें गोंय, तुजी आनी म्हजी गोंयची माता गाय. इश्टानो एक दोळोच न्हय, आयज आमचे गोंयचे मायेचे दोळो उमटावन काडपाक लागलेले आसा. एका दोळ्यान कुड्डी जाल्यार हात खाकरीत आसा, एका इंदुडी जाता. आमचे गोंय आयज पांय कातरून एका पांयान थोटी जाल्या. रडटा रावता आमच्या मोगाक आशेता. गोंयचे विशीं गोंयचे मायचे विशीं तुमकां जायतो हुस्को आसा. जायते जाण कमेंट्स घालून वो व्हिडिओ काडून आपलो हो हुस्को दाखयता. केन्ना येतली मायक मेळून? चीट वाचपाक पडटा तेन्ना, माय मरून आमकां चीट दिता तेन्ना. आयज ही माय आशिल्ल्या आनी ही मायची सवय हो आमचो हुस्को दाखोवंक दुबावेरें तुमकां सगळ्यांक येवपाचेंच आसा. ज्या कामाक लागून तुमी हांगासर येयल्यात तें सोडून न्हय, तो तुमचो फुडार तें तुमी करूंकूच जाय. तुमच्या भुरग्यांचो फुडार सांबाळूंक जाय. आयज तुमी सगळीं मोगान, कोंकणीच्या मोगान, गोंयच्या मोगान आयजो तियात्र पळोवंक आयल्या. फाल्यां ही तुमची पिळगा गेल्या उपरांत तुमची भुरगीं ह्या तियात्राक येतलीं काय? कोंकणीचो मोग तांच्या काळजान घातल्या काय? गोंयची संस्कृताय ह्या तुमच्या भुरग्यांच्या काळजान तुमी घातल्या काय? सुटली आमची गोंयची माता जिवी वो मरतली. तर गोंयची माय सोबचे आदी आनी आमकां असल्यो चिटी वाचून रडोंक पडचे आदी यो तुजे गोंयचे मातेक मेळून, यो तुजे गोंयची मायची खबर घेवन तुझ्या भुरग्यांच्या मोगान, तुझ्या भुरग्यांच्या काळजान हे मायेचो मोग घाल. देव बरें करूं.